प्रोग्राम आमचो आसा जो आमचो भारतीय जनता पार्टीच्या नरेंद्र मोदीच्या सरकाराक 9 वर्सां कंप्लीट जालेली आसा आनी आमी हे 10व्या वर्सा भितर एंट्री जाता. सो हे 9 वर्सांत जे जे आमच्या सरकारान जे काम केल्लेलें आसा लोकांक लागून ते मागीर इन्फ्रास्ट्रक्चराक जावं स्किमी बद्दल जावं बाकीचे सगळे रोड्सा भितर बाकीचे सगळे ते लोकांच्या फुडें जे 9 वर्सां जे अचिवमेंट आसा ते लोकांक सांगपाक लागून मुद्दाम आयज आमी हांगा आमच्या मुर्मगांव कॉन्स्टिट्युन्सीन आयज आमी प्रमुख जे लोक आसा तांकां मेळपाक लागून फुडाकार घेतलेलो आसा. तेच्या लागून आयज मुद्दम आमच्या मदीं आमचो मेंबर ऑफ पार्लमेंट भाई विनय तेंडुलकर जी आयज वांगडा आसा आमच्या आनी ते आयज आमच्या वांगडा पर्सनली डोर टू डोर भोंवता. आमी थोडीं घरां सिलेक्ट केलेलीं आसा जे स्पोर्ट्समॅन आसा जे आर्टिस्ट आसा जे डिफरंट फिल्डान आसा तेंच्या फिल्डाचे एक 10 जाणां आयडेंटिफाय केले आसा. तशें आतां आमी सगळ्यांक मेळत आसा मागीर आमचे कम्युनिटीच्या भितर त्या लोकांक मेळटले. सो अशें आमी एक ऑर्गनायज केल्लें आसा आनी तेच्या लागून बरो रिस्पॉन्स सगळ्यां कडसून मेळ्ळो आसा. आनी त्याच प्रमाणे जे 9 इयर्स कंप्लीट जाल्लेले आसा आमचे मोदी सरकाराक तेच्या बरोबर जे आमचे गोंयच्या सरकाराक डॉक्टर प्रमोद सावंताच्या सरकाराक 1 वर्स कंप्लीट जाल्लें आसा तेजे बाबतींत जे डिटेल आसा तेजी बुकलेट आमी लोकां कडेन दिला. जे आयज आमच्या गोंयांत जे आयज आमी डेवलपमेंट पळयलेलें आसा तेजे बाबतींत सगळी म्हायती आमी लोकांक दिवपाक लागलेली आनी पूर्ण आशा आसा आनी पूर्ण खात्री आसा की ह्या फावटी आमचे दोनूय सीट जे आसा गोंयचे ते नॉर्थ गोवा आनी सावथ गोवा हे दोनूय पार्लिमेंट सीट जे आसा ते भारतीय जनता पार्टीक नक्की मेळटले. हेज्या भितर मातसो दुबाव ना आनी आमचो अध्यक्ष मंडल अध्यक्ष संजय सातर्डेकर आमचो प्रभारी बाब संतोष केरकर तसोच प्रसाद प्रभुगांवकर बाकीचे हांगा सगळे जाण आमचे कार्यकर्ते सगळ्यांचो आमचो एकूच एम आसा जे मुरगांवसान मॅक्सिमम वोटी हे भारतीय जनता पार्टीक गोंयचे तेच्या लागून आमी टार्गेट दवरले आसा जी वोटींग जातली तेजे 80%. सो 80%चे 80% वोटी आमी ह्या भारतीय जनता पार्टीक दिवपाचो हो आमी निश्चय केलो आसा आनी हे आमी स्वप्न पूर्ण करतलो हो आमी ठाम ठराव घेतलेलो आसा. आज केंद्र सरकाराक 9 वर्सां पूर्ण जाल्या. जशें केंद्र सरकार मोदीच्या सकयल नेतृत्वा सकयल जे काम करता गोंयचो देशाचो सगळो विकास जाला त्याच बरोबर गोंयांत आमचे प्रमोद सावंत दोतोर ते बी दीस रात काम करतात. गोंयची प्रगती जावची गोंय वयर सरचें तरणाट्या खातीर काम करतात. आज हो संदेश अशे आमच्या समाजाचे भितरले जे कोण कबड्डी कोच आसूं किंवा आतां हो आमचो कराटेचो आसूं ब्लॅक बेल्ट अशे रेसर आमचो सातोशकरान मेळ्ळा अशे एक 10 जाणां कडेन वतले आनी आमचो पार्टीचो संदेश तेंचे पर्यंत पावोवपाचो प्रयत्न करतलो आनी तेंचें समर्थन मेळोवपा खातीर आनी तेंच्यांनी परत भारतीय जनता पक्ष परत 24 येवपा जाय सत्तेत म्हणून तेंचें समर्थन आमकां लागतलें. ते एक मॅसेंजर आसा लोकां पर्यंत ते बरो विचार पावयतले. सगळ्या कडेन रिस्पॉन्स एकदम बरो आसा. बाब संकल्प आमोणकाराच्या सकयल आमच्या मुरगांव मतदारसंघात सगळे कार्यकर्ते एक जावन आज स्वरूप पळयलें जाल्यार प्रचाराचें स्वरूप शें दिसता. आमी मोजके 8-10 लोक वचपाचे पूण आज 50-60 कार्यकर्ते महिला कार्यकर्ते सगळे युवा आज सगळे संकल्प बरोबर डोर टू डोरांनी वता. जावपाक जायना खंयच्याय परिस्थितींनी येता त्या 24 भारतीय जनता पक्षाचें सीट जे सावथ गोवाच्यान आमी जेन्ना लास्ट टायम हारले ते हारपाक दिवप ना ही पक्षान काळजी घेतलेली आसा. आनी त्या खातीरूच आयच्यान जे गेले 1 वर्स इलेक्शनाक आसा पूण पक्षान ऑलरेडी काम सुरू केल्लें आसा. हांगाच्यान संकल्पान थरयलां की बरे मार्जीन आमकां दितलो आनी म्हाका दिसता जे प्रमाणे पळयतात लोक आमचे कडेन 50-60 कार्यकर्ते आमच्या वांगडा भोंवतात. अशें गेले 4-5 दीस आमी भोंवल्यात. आयज आमच्या वांगडा विनय तेंडुलकर येयल्लो आसा तोय भोंवतात आनी आमचें ध्येय आसा की खंयच्याय परिस्थितीन 2024 आमकां इलेक्शन जिखपाक जाय. बिगूल वाजलेलो आसा आनी भारतीय जनता पार्टी भितर डिफरन्स कित्याक म्हणटा की आमी उगीच घरा कडेन बसना की प्रत्येक दिसा आमचो कार्यक्रम आसता. 30 मे ते 30 जून मेरेन आमकां हांगासर भारतीय जनता पार्टीन आमकां कार्यक्रम दिला संपर्क ते समर्थन. त्या निमित्तान आयज आमी जे प्रॉमिनंट कोण आसात तांकां मेळपा खातीर आमचे राज्यसभेचे MP जे विनय तेंडुलकर आसा ते आयज आमच्या वांगडा हांगासर आयिल्ले आसा. आमचे मुरगांवचे आमचे आमदार संकल्प बामोणकर हांचे आमी सगळे जाण म्हणजे टीम जी आसा ती सगळ्या प्रॉमिनंट जे कोण आसा आपापल्या फिल्डान जे कोण बरे आसात तांकां मेळपा खातीर हो कार्यक्रम हांवें केल्लो आसा. आमी तुमकां इतलें सांगता की भारतीय जनता पार्टी थोड्याशा मतान गेल्या फावटी सावथ गोवाचो हारलेलो पूण ह्या फावटी आमी मोठ्या मार्जिनान मुरगांवान तरी जशें संकल्प बाबान सांगलां तशें मोठ्या मार्जिनान आमी तांकां भरघोस मतां दिवन तांकां निवडून हाडटले हीच आमचे कार्यकर्त्यां कडल्यान हें आसा. पार्टीन प्रोग्राम दिल्लो आहा
24/7 इंटू 365 डेज पार्टी आमचो प्रोग्राम दीत आसता. आमी लोकां पर्यंत पार्टीचो प्रोग्राम आनी संदेश घेवन वचत आसता. हो आमचो एक प्रयत्न आसा की येणारे 2024 निवडणूक जी आहा पळय ती योग्य रितीन आमी परत एकदा जिखची, दक्षिण गोंयाचो आमचो खासदार निवडून हाडचो आनी बऱ्यापैकी मतदारांक निवडून हाडून केंद्र सरकाराक मदत जातली आनी केंद्र सरकार परत एकदा भारतीय जनता पार्टीचो केंद्राक सरकार करपाक सहाय्य जातलें. जेणे करून आमचे जे लोक सावथान रावता किंवा गोंयांत रावता त्या सगळ्या लोकांची कामां जावची केंद्रा कडेन आनी जास्तीत जास्त केंद्रा कडेन जे सवलती गोंया खातीर तो मेळटा ते गोंयकारांक मेळचे. सो दीस आर डेफिनेटली अ हेल्दी अटेम्प्ट टू गेट बॅक द सीट इन पावर.